दिवचल शारांतल्या सोनारपेट वाठारांत एक गार भर वस्तीत घुसलें. गार दिसतकीच कांय सुण्यांनी ताचो पाटलाव सुरू केलो. जिवाच्या आकांतान हे गार एका घरात घुसपाचो यत्न करताले. तो मेरेन अमृत सिंग हाका म्हायती मेळटकीच ताणें सोनारपेट वाठारांत येवन घराक धरलें आनी रानांत व्हरून सोडलें. हें घर 3 ते 3.5 फूट लांब आशिल्लें अशी म्हायती अमृत सिंग हाणें दिली. झाडाची कापणी खूब जाता देखून रानटी जनावरां अशी लोकवस्तींनी घुसतात अशें ताचें म्हणणें. काल म्हाका एक कॉल येयलो जे राजेश चोडणकर जे आसा जे हिराबाई जाटेन हे आसा पळय हॉल तेजे मातशे फुडें ऑन रोड एक गार जे आसा कुत्र्यांक लागून ते धांवून गेले आनी तेंच्या दारा कडेन रावले. आतां थंयसरले ते कापडी म्हणून तेंच्यांनी ताका हें केलें बाकीचे कुत्र्यांक धांवडलें ना जाल्यार ताका कुत्र्यांक फोडटले आसले. सोमतेच तेंच्यांनी म्हाका कॉल केलो वयर जे रावताले बिल्डिंगेन तेंच्यांनी आनी सोमतोच त्या जाग्यार हांव वचून ताका रेस्क्यू केलो. आतां एक घोरपड किंवा गार आमी म्हणटा पळय जाका इंग्लिशीन मॉनिटर लिझर्ड हे शेड्यूल 1 रेप्टायल आसा. वायल्ड लायफ एक्टान ताका मारपाक बी बंदी आसा. जशें अजगर आसा शेड्यूल 1 तशेंच तेजो आसपाव आसा. तर हालींच्या दिसांनी ही गारां जी आसा ती आमी पळयता तेन्ना खंय तरी कोणाच्या घरान घुसलेली आसता किंवा खंय तरी ती अशी खंय तरी ट्रॅप जाल्ली आसता. हेजें रिजन म्हटल्यार कितें आसा आयज पळयता आमी सगळे कडेन जंगल जे आहा ती कापणी चालू आसा आनी ताका लागून ही घोरपडी ह्या गारां जी आसा ती तांकां खंय तरी वस्ती स्थाना कडेन हालचें पडटा किंवा अशा जाग्यार हालचें पडटा ज्या जाग्याचेर तांकां खावपाक मेळटा. मोस्टली गारां जी आसा ती जे हुंदीर आसा हुंदरांक लागून येता. इवन रेप्टायल्स जिवाण्यांकूय खाता ती. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत.